म्हादयच्या प्रस्नार मुख्यमंत्र्याक सपोर्ट करपाकच आमी साखळे सभा घेवपाची केली। आदी परमिशन दिले पूण उपरांत काडून घेतले। मुख्यमंत्री कोणाक भियालो? आमी सभा घेतलेच। ही सभा 16 तारखेक सांजे 4 वरांचेर साखळेच जातली। सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवान आव्हान स्वीकारला। म्हादयचे सभेक आदी परमिशन घेवन उपरांत न्हयकारपाचे कृतीचो सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवान खर निशेध केला। साखळेच ही सभा घेवन दाखयतात। गोंयकारांनी दुसरो ओपिनियन पोल अशें मानून ह्या झुजाचे साक्षीदार जावचे। सेव्ह म्हादयच्या जाळवणदारांनी आख्ख्या गोंयाक हजर रावपाचो उलो मारला। साखळे विर्डी आमोणा पुला फुडल्या मेकळ्या ग्राउंडार सोमारा 16 तारखेक सांजे 4 वरांक ही सभा जातली। आयकात सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाचो एल्गार। म्हादय आंदोलन जातले सेव्ह गोवा सेव्ह म्हादय आणि वेन्यू सांगता तुमकां ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू विर्डी आमोणा ब्रिज लक्षात घेयात। ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळे हे एज्युकेशन जातले। त्या ग्राउंडार तुम्ही व्हड संख्येन सगळे लोक गोंयकार दॅट इज महासागर व्हडलो जन आंदोलनाचो महासागर जो ओपिनियन पोलाच्या वेळार कोंकणी एज्युकेशनाच्या वेळार सगळे हाच्या वेळार तो दाखयलो। सेम म्हादय खातीर आमच्या आवय खातीर आमकां उदक जाय, आमकां उदक पिवपा खातीर ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स एंड एनवायरमेंट सगळे हाचे खंय वाचोवपा खातीर परत एकदा सांगता ओपन ग्राउंड जो आसा नेक्स्ट टू आमोणा विर्डी ब्रिज इन सांखळे त्या दीस तुमी येयात 4 आनी आमचो म्हादयचो लढो सक्षम करपा खातीर आमचो लढो 16 तारखेच्यान सुरवात जो जाता तो कंटिन्यू कितले वर्सां उरतलो आमकां खबर ना पूण आमी कंटिन्यू करया आणि हो तुमचो तेको आमकां सामको म्हत्वाचो आसा। कन्फ्यूज जायनाका सांखळेनच आंदोलन जाता। मुख्यमंत्री शिष्टमंडळ घेवन दिल्ली गेलो तो म्हादयचे उदक वळोवपाचो DPR फाटीं घेवपाचें निवेदन भेटोवपाक। पूण ते परमिशन घेवन आयले ते पालिकेन सभेक दिल्ले परमिशन फाटीं घेवपाचे। आयकात हृदयनाथ शिरोडकाराक। एक डेलिगेशन दिल्लीन गेले अमित शाह हांकां मेळपाक आनी अमित शाह तेंच्यांनी निवेदन दिलें खंय की म्हादयचो उदक जे आसा ते तुम्ही वळोवपाचे जे DPR जे पास केला तो रिवोक करचो म्हणून। पण हांगा सगळें उलटेच जालें। DPR काय रिवोक जालो ना, थंयच्यान ऑर्डर येयली की म्युन्सिपालिटी की तुम्ही आमचे परमिशन रिवोक करा म्हणून। सो अशी गत जी आसा सरकाराची आसा। सगळ्यांनी 3 इडियट्स पिक्चर पळयलो आसतलो। त्या पिक्चरान डायलॉग आसा ऑल इज वेल ऑल इज वेल। प्रमोद सावंत तसोच म्हणटा भिवपाची गरज ना भिवपाची गरज ना। स्वताकूच सांगता तो भिवपाची गरज ना कारण सगळ्यात मोठो भय जाका आसा तो मनीस म्हणटा तो प्रमोद सावंत। भयापोटी सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा फ्रंटाच्या कॉलाक गोंयभरच्यान जो सपोर्ट मेळ्ळो आणि 16 तारखेच्या कार्यक्रमाक गर्दी जमतली अशें जेन्ना कळ्ळें त्या टायमार आमकां जे परमिशन सांखळे म्युन्सिपालिटीन दिल्ले सांखळे म्युन्सिपालिटी ग्राउंडाचेर सभा घेवपाक ते परमिशन काल प्रेशरान येवन भयापोटी ते परमिशन रिवोक केलें। एका वटेन मुख्यमंत्री लेजिस्लेटर डेक सांगता की रायट टू स्पीच हे तेजे सरकारान केन्नाच कर्टेल केलें ना। सगळ्यांक ओपन दवरलेलें तेंचे उलोवपाक आनी कोणाचेच वाणी बंद करचो ना असो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट लेजिस्लेटर डेक आशिल्लो। तेज्या एक्झॅक्ट ऑपोजीट हे सरकार आज वागता। गोंयचो आवाज ओपिनियन पोल डे दिसाक जो येवपाचो आसलो आनी तो आवाज खरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्याचे हात बळकट करपाचो आवाज आशिल्लो। कारण मुख्यमंत्री हतबल जेन्ना जाता केंद्रा कडेन तेन्ना तेका सपोर्ट जो जाय आसता तो गोंयकारां कडल्यान किंवा तेच्या जनते कडल्यान जाय आसता आनी तो सपोर्ट म्हादय वाचोवपाक लागून गोंयकार जेन्ना तेका दिवपाक फुडें सरलेले आनी तेज्याच मतदारसंघान येवन तेजे हात बळकट करपाचो जेन्ना आमी प्रयत्न करताले तोच प्रयत्न त्या मनशान हाणून उडयलो। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स।